नमस्कार. विश्व कोंकणी केंद्राच्या युट्यूब वाहिनीसान हांव वनिता नायक सर्व वीक्षकांक स्वागत सुस्वागत करता. उत्तर कन्नड जिल्ह्याचो कोंकणी परमळ हे कार्यक्रमाक आज आमकां हांगा सोयरे म्हणून लाभल्याची उपस्थित जाल्याची कारवारचे एक अत्यंत बरे मूर्तिकार आणि म्हाका दिसता कारवार की सदाशिवगड अशें कारवारांतूच सदाशिवगडचे तांगेले प्रसाद गणपती मडकईकर. नमस्कार, तुमकां स्वागत. तर हांगेले एक सांचो परिचय हांव हांकां दिता आनी तदनंतर आमी तांगेल्या उलोवच्या सुरू करूया. हांणी एक उत्तम मूर्तिकार तशीच हांणी पारंपारीक वैद्यकीय क्षेत्रांत काम करता आसात. नाट्य क्षेत्रांत ही तांगेलो वावर आसा. तांगेली मूर्ती करची कला तांगेल्या पणज्या कडसाना चलत आयल्या, तांकां ती लाभल्या. हांगेल शिक्षण डी फार्मसी जाल्या. तांगेल कले बद्दल तांगे कार्या बद्दल आनी इतलें आमी जाणून घेवच्याक तांगेले की उलोवया. तर म्हाका एक पयले तुमकां प्रश्न विचारचो आसा की तुमी साधारणता खंयचे खंयचे मूर्ती तयार केल्याचे आतापर्यंत? आमगेले पयलींच्यान घराण्याची मूर्ती करची म्हणल्यार लाकडाचे, फातराचे, चांदीचे, भागराचे सगळे खंयचे धातू पासून किंवा खंयचे मूर्ती पासून तयार जाते आमगे घराण्याचे पयलींच्यान आयिल्ले आसा. पारंपारीक अशे फक्त मातीचे ना, मातीचे बी ना, सगळे मातीचे बी करतात, पीओपीचे करतात. सगळे तरेची मूर्ती आमगेर थंय पळोवच्या मेळटा. आनी ही आमगे कला आमगेर पणज्या खंयच्यान येयल्ली आसा, म्हणजे बापायल्या आज्या खंयच्यान. त्याने ती आमकां सगळ्याक कला पसयल्ली आसा. त्याने त्याची नातवा कडेन दिली. नातवा खंयच्यान म्हाका मदीं मागीर आज आसा तेका दिली. आनी सगळे तरेची कला तेजे कडेन आसली. ती कला त्या पसरते आमचे पर्यंत पावली. अशें आतां एक मूर्ती कर कलेगी ती तुमी तुमगे म्हाका दिसता घराण्यांत आसल्यार सानपणांतल्यान ते तुमगे नदरे पडत आसा. तुमी तांतुल्यान शिकले जाल्यार हिची साधारण आतां तुमगेली जबाबदारी आतां मूर्तिकेची, तर त्याचे खातीर एक तुमकां कसलो अभ्यास करचो पडटले. एक्चुअली सांगचे म्हळ्यार अभ्यास जायच जाता. खंयचे कला उरली, रक्ताच्यान येयली, खंयचे थोडे तरी अभ्यास जाय जाता. आमगेले कितें काम म्हणल्यार म्हागेलो पणजो हो मुंबईत वाघ कंपनी आसा. त्या वाघ कंपनीत पयलीं ट्रेनिंग घेतले ताणें 100 वर्सां फाटीं मूर्ती करपाची. त्या टायमार तेमी थंय वचून राबले. तेजे नंतर मुंबई जी विक्टोरिया टर्मिनस रेल्वे स्टेशन थंय आसा थंय राणी आसा, विक्टोरिया राणी पुतळो आसा, व्हड सुमार पुतळो आसा. त्या पुतळ्याच्या कामात ते कारागीर म्हणून तेमी थंय आसले. त्यांनी थंय वाघ कंपनीत कंपास कसो लावचो, मेजरमेंट कशें उरचे हेचो सगळे अभ्यास केलो. इवन जनावरी कशी उरता, हे कशें सगळे स्ट्रक्चर तेणे थंय स्टडी केलें. तेणी येवन मागीर गांवांत येवन ती मूर्तीची कला ती अजून पसरली. तोच कंपास तोच ते नातवा दिले तेच्यान बापाय खंयच्यान म्हाका येयली. आमी बी आतां त्याच रफेर करते आसा. तेगे ते थोडे शिक्षण कितें तरी उरले तरी शिक्षण जाय जाता. आणि म्हाका दिसता एक मूर्ती तयार करच्याक साधारणशे कितले दिवस कितले तास अशें जावका पडटा. आतां कलाकाराक जर मनात जर उरले एक 2 दिसात बी तयार जावं शकता. इतले पर्यंत तेगे तयारी उरता रात्र दिवस लागून. ना जाल्यार 2 महिने लागता, 2 वर्सां बी लागता. आतां आमगेले पयलेच्यान ती पद्दत आयिल्ली आसा की मूर्ती शक्यतो लोकांक टायमार दिवचे किंवा ते करचे. ते अजूनय आमी प्रयत्न करत आसात. अजून सक्सेस जाते आसा. आनी एक हांव तुमकां एक उदाहरण म्हण एक सांगता. आमी अशें बी आसा लोकांक दृश्टीकोन हांव सांगता तुमकां. एक 2 महिन्याचें काम किंवा 2 वर्साचें काम हे फक्त 2 महिन्यात बी करूं जाता, जायना अशें न्ही. हांव एक रथ आमगेले कारागीर आसात घरा कडेन. मागेले मेवणी लागतात ते बायले हांव लागतात. तेमी सगळे जाणां मेळून आमी एक रथ तयार केलो. तो रथ एक्चुअली तेजी टायमींग 2 वर्सां आसली. तेका आमी ते 1.5 महिन्या भितर कंप्लीट केलो. कितें तरी तेंगे कम्युनिटीचे प्रॉब्लेम आमी ते दिवचे पडले. आमी मॅन्युअल पॉवर वाडयले, मॅन पॉवर वाडयले, सगळे ते करून जालें. पूण लोकांक दृश्टीकोन जेन्ना रथ पळयलो तेन्ना अशें जालें की आतां कितें आतां मशिनरी आसा, मशिनांत घातलो रथ तयार जाता. पूण ते पळोवची दृश्टीकोन वेगळो उरूं जाय. हातीन केल्लें काम कशें की हेजी किंवा मशिनरी काम कशें हातीन करच्या जरा वेळ लागता. कलाकाराचे भितरल्यान येता म्हणटा पळय तेका जीव उरता. ते तांकां पळोवच्या आणि म्हाका दिसता हातान करतले केन्ना ते हगूर जातले मशिनान केल्ले.
ताका वेळ लागता. वेळ लागता. आतां मागे मुखार प्रश्न तोच आशिल्लो की तुमी करची मूर्ती आतां हातान की मशिनान? ना आमी हातानच. अजून आमगेले कारागिरात पुढची तेमी शिकता पळय तांकां हातांनी करचे जास्त सांगला. मागीर तुमी मशिनरी वापरा. मशिनरी वापरले बद्दल आमगेले कांय ऑब्जेक्शन ना. पण तुमी ते पयले हातान करचे शिकचे. ते कळूचो जाय तुमकां आनी मागीर मशीन वापरात तुमकां जाय जाल्यार. किंवा मशिनरी एके फावटी करंट वयता किंवा तेजे कितें तरी फ्यूज गेल्ली उरता, कितें तरी बिगडता. ते रिपेरी करचे आनी थोडे दिवस वयता. तेजे पेक्षा तुमी ते तयारी उरूं जाय. मशीन ना जाल्यार तुमी हातीन करची अशी तयारी उरूं जाय. आतां तुमी म्हळें मशीन बिगडताय. पण अशी आसवय की हातान केलेल्याक एक दुसरे लूक मशिनान केला अशें कितें फरक कळना. ना हातान केल्ली वेगळेच लूक उरता. ते पळयताल्याच कळटा. ते पळयतना सांगता तुमी हातान केले अति सुंदर जाला म्हणटा किंवा ते जीव उरता तेतून लायफ उरता तेतून. पूण मशिनरी तशी जायना. मशिनान केलें तें काम वेगळेंच उरता. आनी एक साच असो तो. हय साचो हे तशी ना. वेगळे वेगळे तुमकां डिझायन्स, वेगळे वेगळे तेजो आकार, वेगळे वेगळे तुमकां ते पळोवच्या मेळटा. आमी आतां मुर्तेचे चेहरे करतात वेगळे वेगळे. एक मुर्तेचे चेहरे काय दुसरे सुंदर जाता तेजे बद्दल प्रश्न ना. एक मुर्तेचे चेहरे सामी दुसरे मुर्ते उरना. ते थोडे फरक करता. मशिनाक तशें जायना. ते सगळे एकच सारखे जाता. फक्त तेगे नाम बदलिला जालो. विष्णू उरली की तेजें नाम यू लायतात. देवी उरली की तेजे गो लायतात. इतलेंच मशिनाचेर केलें. पूण हातान केलें तशें न्ही. विष्णूचें रूप वेगळें उरता, देवीचें रूप वेगळें उरता, अलग अलग दाखोवच्या मेळटा. तशें ते फरक आसता. तर आतां चवथी वेळा आमकां गणपती मुर्ती म्हत्वाची. तर प्रति वर्स साधारण तुमी गणपती मुर्ती कितले करतात? आमी जवळ जवळ आमगेले बापाय आसतना फक्त 5 आसले. कित्याक दुसरी कामां घेवन ताका टायम पावनासलो. तेमी कितें म्हणटाले एक देवाची भक्ती, देवाचे प्रसाद म्हण ते तेंगेले भितर 5 मुर्ती करताले. पण आमी जेन्ना मागेलो जेन्ना वेव्हार हाती येयलो हळू ते 7 जाले. 7 वेल्यान 14 आतां 40 गणपती जालात. ते 40 गणपती हांव आतां करता. कित्याक बापायन सांगलें तेजे भितर वयर वाडोवचे शकना. तरी बी मागेले दोस्त येवन मागेले एक अशें करून ते वाडत गेला. पण ते 40 गणपती करताले कितले दिवस पयले दोन तयार? 2-2.5 म्हयने तरी 3 म्हयने तरी हांव घेता. कित्याक म्हाका इल्लो टायम जास्त लागता. बाकीचे काम उरता न्ही. तेजेन हेका टायम 3 म्हयने तरी म्हाका लागता. पूण हातीन करचे सगळे. आणि मग दिसता प्रत्येक गणपतीला पितांबर ते वेगळे वेगळे एका नमुनो ना तशें ना. वेगळे वेगळे करून की लोकाल मागणी प्रकार करतात. लोकांनी मागणी प्रमाणे बी करतात. आता तशेंच जाला. नेटार फोटो पळयतात, हाड येतात. तेजे प्रमाणे आमी ते करून दिवं शकतात. अशें. आणि आत्ता एक नवीन ट्रेंड चल्ला इको फ्रेंडली गणपती म्हणून. तर ते कसं आणि तुम्ही कशी करता? ना आमगेले ऍक्च्युअली इको फ्रेंडली गणपती मातयेचेच ते. मातयेचे कागद वापरचे. शाडू माती. आमी बी शाडू माती पयलींच्यान केल्ली. ती खंयच्यान हाडची पडटा? ती आमगेर गांवांत लागीं मेळटा. अंकोला म्हण गांव आसा, आजाळी म्हण गांव आसा. थंयच्यान आमी ते घेतात. ते कित्याक तेजी शास्त्रान इको फ्रेंडली गणपती मातयेचेच करची उरता. आतांच ते पीओपी केला. आतां ते परत ते कायदो काडला पीओपीची सगळी बंद करची म्हणून. ते विसर्जन केली नंतर ती परत माती जावची म्हणून आसा. परत ती मूळ स्वरुपात येवची म्हणून आसा. तशें म्हण ते इको फ्रेंडली गणपतीचे म्हत्व जास्त आसा. आनी सगळ्यांक सांगपी आसा हांव तेच करा म्हणून. पण ताका त्रास चड कितके न्ही? जरा त्रास जाता, वेळ लागता. तेजे वेळ सुकूंक वेळ लागता, फिनिशिंगाक वेळ लागता. सुकून नंतर ताका पेंट करची पडटा. पीओपीची तशें न्ही. आज केलो फाल्यां तुका रेडी जाता ते तशें ना. ते फिनिशिंगाक वेळ लागता, तेजे रंग लागूंक सुकची पडटा. मातयेची वळसाण कमी जावची पडटा. आनी ताका टायम लागताच. तुम्ही आतां खंयचे मुर्ती साधारण केल्याचे आणि ते खंयचे गांवां पावल्याचे? आमी जवळ जवळ सगळे प्रकारचे हांवें मुर्ती केल्यात. मागीर बाबान म्हाका शिकयल्ले. बापायन म्हाका तशें ते सगळे एक केन्ना म्हणल्यार खंयची अशी ना. सगळे देवाचे मुर्ती केला. लिंग धरलेले शंकर, विष्णू, देवीचे व्हड व्हड मुर्ती केल्यात. 6-6 फुटाचे, 5-5 फुटाचे पितळीचे केल्यात. ते जास्तीत जास्त आमगेले गोवा वयतात. गोवात ख्रिश्चन्स लोक जास्त. तेंगेले येशू क्रिस्त सगळे येशू क्रिस्ताचे काम मागीर बापूय करतालो. सगळे चर्चात पेडण्यां धरलेले पेडण्याची ती एरिया हेका त्यान पोळ्या म्हण आसा. ते तितले एरियात मागीर बापायन सगळे चर्चात काम केल्ले आसा. तेंगे नंतर आतां हांवें बी सगळे जवळ जवळ सगळे चर्चात काम केल्ले आसा. येशू क्रिस्त म्हणा तेंगे येशू क्रिस्ताचे मेजर माप बरोबर खबर आसले. मागीर ते स्पेशल एक फादर एक आसलो आमगेले चर्च आसा सायडान चर्च आसा. ते फादरा खंयच्यान एक लुईस फादर म्हण आसले बापायन सांगले.
ते फादरान ताका सगळी त्याची विशू क्रिस्ता बद्दल तेंगेली बायबल सगळी स्टडीज ताका सांगिल्ले. सांगितलं प्रत्येक मूर्ती करत जाल्यार त्याची पुराण थोडी खबर उरची पडटा. वय अशें जायना म्हणजे बारीक जाणी बारीक बारीक तो कित उरता तो तेजी सगळी ते स्टडी करची उरता. सगळं ते बायबलात ताका शिकयलो न्ही तेजे नंतर ताका ड्रेस कसलो ते सगळं ते वय. ऑटोमॅटीक कळटा तुमकां. येशू क्रिस्त गेले नंतर खंयचे कलर ताका काडूं जायना. वय तेगेले ठरावीक ड्रेस असता. ठरावीक ड्रेसा कलर असता. तशें म्हण ते जास्त फेमस आसलो म्हागे बापूय. वय. आनी तेगे मेजरमेंट आसात हिंदूची आमगेली देवाचे मेजरमेंट जरा ल्हान शॉर्ट म्हळ्यार तोंडाचे 7 टायम्स अशे. पूण क्रिश्चनाचे ते जरा हायट एब्रॉड लोक जरा हायट पर्सनॅलिटी जरा ते तांकां खबर तेजे 8 टायम्स 9 टायम्स अशे उरता अच्छा. फेसाचे. ते तेजी आधारीत ते मूर्ती केल्ले निमित्त ते सुंदर दिसताले. क्रिश्चन मूर्ती वेगळेच काडटाले, हिंदुवाची मूर्ती वेगळेच काडटाले. मागीर यात पळया तुमकां हे तुमी मुर्तीच काम करचाक तुमकां घरांतल्यान करचाक मेळ्ळे तर तुमी सांगले तुमगे ते पणजे थंय वाघ कंपनी तुमी खंय अशी ट्रेनिंग हा मागीर बापाय कडेनच घेत. हा. तेंचे घरात मागीर ट्रेनिंग उरतालेच. वय तेजे खंयच्यान आमी पळोवन घेवन तेणें म्हाका शिकयले. तेमीच मागीर गुरू म्हळ्यार मूर्ती करचे. तेमी कशें करचे आतां एक चेहरे करचो उरलो ते एक सुंदरसाण म्हण एक उरता. चेहरे सगळे जाण म्हळ्यार मूर्तीची कला सुंदर दिसूंक जाय ती. वय ते मागीर बापायक एकदम मस्त कळटाले. तेमी कितें करताले चेहरे करता आसतना देवीची मूर्ती करूं विष्णूची मूर्ती करूं एक बाजूचे चेहरे तेमी करताले. हा दुसरी बाजू चेहरो म्हाका करूंक सांगता कित्याक सांग तितले ते कळूक खंय तेजी डेप्थ कितली घालूंक जाय म्हणजे सुंदर दिसूंक ते म्हळ्यार चार म्हणटाले आणि तांकां म्हाका दिसता चूक पटकन कळटाले कळटाले तेमी सांगताले हा तुगेले म्हागेल्या पेक्षा तुगेले हांगा जरा वयर घालता जरा मातशें सकयल घाल अशें सांगताले ते. हा हा ते एक म्हाका दिसता शिकोवची एक बरी पद्धत हय, आसा. तर परंपरेन मूर्ती करचे प्रावीण्य तुमकां मेळ्ळें हय. पण ते मूर्तीन तू एक असेल की नावीन हाडका अशी म्हणून तुम्ही कसं केलेलं असतं मूर्ती करता लावीन हय ते आसा नवीन नमुना हाड. नवीन नमुन्याचे करचे म्हळ्यार आतां ते नेटार हेजेर तेजेर तरेतरेच तुमकां ते पळोवच्या मेळटा. हा तेजे बद्दल ते हेजे पेक्षा आमगेले ते पयले तेमी ते ऑलरेडी शिकून बापायन शिकून ते सगळे दिल्लेच उरता. तेजे भितर ते कितें कलर हे करचे बॉर्डर रंगोवची हे रंगोवचे ते आतां पद्दतीन जरा वेगळे टायप पेंटिंग्स हे बी तेजे डिफरंट गोल्डन कलर काडचो किंवा खंय वापरचो खंयची कॉम्बिनेशन कलर कॉम्बिनेशन खंय वापरचे हे आतां जास्त करूं मेळटा. आनी आतां ते करते आसात तेजेर आणखीन ती मूर्ती आतां स्प्रे वापरतात पयले हँड पेंटिंग येताले आमी बी आतां हँड पेंटिंगच करतात पूण आतां ते स्प्रे हेजेन जास्त फिनिश जाता पण स्लायट मागीर स्प्रे वापरतात. नाजाल्यार पयलीं ते स्प्रे नासलो फक्त हातीन करचे स्प्रेन इल्ले फास्ट जाता. आतां शेड सुद्दां आतां बारीक एक पेन गन मेळयला थंय तेजेन शेड मारतात पयलीं हातीनच शेड करताले ते लेट वयताले पूण खरे ते हातीन करचे एक मनाक समाधान जाता. कित्याक आमी केले दिसता मशिनरी वापरली कितें कोणी करूं शकता अशें. आता पळय नवीन योजनांक हे मूर्ती करचे हे कलेन तू आवड उरल्यार तांणी शिकून हान तू करियर करीत हय करचे मूर्ती तुमकां कोणा आवडचे आसा त्याने जाल तर की तेंगेले रक्तात एक थोडेशे अंश उरचे पडटा. शिकून करतातच सगळे जाण पूण तेंगे सेल्फ एक आयडिया जाय जाता. तुमी कितले शिकले कितले तेजे बद्दल हे केले तुमी तयार करूं शकता पूण एक जर अशें तेका एक कश्ट म्हणल्यार पयलेच्यान तुमकां एक रक्ताच्या वंशा भितर तुम ते पारंपारीक म्हणटा पळय पणजा हितूंतल्यान तुमगेले घराण्यांतल्यान ते थोडे तुमकां अंश येवचे पडटा. ते जाले नंतरच तुमगेले ते हे जाता सक्सेस जाता कळटा वेगळे कळटा. हे तुमगे पारंपारीक ते वेगळे करता हे शिकून घेवन तयार जाल्ले ते वेगळे करता पूण तुमी करीत शिकून तयार जावन तेजे भितर आनंद घेवेत अशें. आता तुम्ही मूर्तिकार म्हणून एक तुमगेले ते प्रोफेशन जालें तशी तुम्ही एक पारंपारिक वैद्यकीय कार्य बी करता ते कशें तुमगेले पारंपारीक वैद्य म्हणल्यार मागेल पणजो सगळे कलेत निपूण आसलो सगळी कला आसली तेका इवन फोटोग्राफी सुद्दां कळटा तेका तेणी फक्त नातवाक फोटोग्राफी एक शिकयला नाका कित्याक म्हणल्यार तितून टायम वेस्ट जाता म्हणटा अशें म्हाका बापूय म्हणटालो एक जोग म्हण एक सांगताले तेमी. तेजे नंतर तेमी जॉइंडिसा भितर तेमी प्रसिद्ध एक वैद्य म्हण आसले मागेल पणजो
मंजुनाथ एक्चुअली नाव, त्याका मंजू मेस्त म्हणटात. अजूनही आमगेल घराण्याक अजूनही मंजू मेस्ताले घर म्हणटात. हय. इतकं वर्सां मागून म्हाका सुद्धा आता मंजू मेस म्हणटात, थोडे खबर नासतना तेका सांगचे पडटा. ते कारवार जाल्यार ते सबंद एरिया गोंया जाल्यार ते मंजू मेस म्हणले की फेमस. कोणी म्हणले की मंजू मेस्तागेर औषधाक वतात, इतले तेजे फेमस. म्हणजे एसायटीस म्हळ्यार अल्कोहोलिक बाकी म्हणजे 21 टायप्स ऑफ जॉन्डिस उरतात. 21 टायप्स ऑफ जॉन्डिसा भितर तुमगे ते खंयची ते पळोवन घेवन नाडी परीक्षा करतात. तेजे पळोवन घेवन हे औषध हे काय, हाजी पत्ती हे काय, वेगवेगळे तरेचे पत्ते उरतात. तो एकदम फेमस आसलो. त्याचे नंतर ती विद्या त्याने मागेल बाबा दिली, गणपती आचार्य मागेल बाबा तेका दिली. त्याचे नंतर मागेल बापायन खूप वर्ष त्याची सेवा केली त्या औषधाच्या लोकांक. सोशल वर्क म्हणून पैशा बद्दल तेमी काय पळोवप ना, म्हळ्यार एक सोशल वर्क टायप. जमले तितले तिथे घेवप त्या औषधा बद्दल. त्याचे नंतर तित हे माझे कडेन ट्रान्सफर जाले. आता हांव बी आतां वैद्यकीय पद्दतीन ते औषध दिते आसलो. मागीर म्हाका दिसलें ही फुडें परंपरा मागीर चालू उरूंक जाय, बंद दवरचें ना. एक्चुअली हांव डिप्लोमा इन फार्मसी, मागीर फार्मसी आसा, सदाशिवगड आसा. पण बाकी कडेन जॉब करूंक गेलो ना. दिसतालें एके फावटी बापाय काहीतरी उपयोग जावचो. पण एक मन आसा, शिकले तुमगेल खंय वतना ते तुका उपयोग जातातच. मागीर बापायन म्हाका म्हणलें तूं एकटोच चलाव. हांव एकटोच चलप. मागीर आमगे घरांत देवाचें कार्य खूब आसा. देवाचे ते सांबाळूंक जाय. सकाळी देवाची पुजा ते पयलींच्यान आयिल्ले आसा म्हूण ते चलोवन व्हरूंक जाय. ते मदीं बंद दवरून नजो म्हण आसा. वाडेन जाल्यार जाता, आसा ते बऱ्या पद्दतीन चलोवंक जाय. मागीर बापायन म्हाका अशें सांगलें की तूं भायर गेलो की भायर वयतलो, तूं बेंगलोर गेल्यार बेंगलोर वयतलो, गोवा गेल्यार गोवा येतो, परत ते तूं करूं येवचो ना. म्हण त्याने कितें केलें, म्हाका घरा कडेन राव, तूं तुगेलो आपल्याल विधी तुका दिता, खंयचे तुका वैद्यकीय पद्दत शिकयता. वैदीक ग्रंथ आसा तेजे वाच, तेजे अभ्यास कर, तेजे बरोबर आपण्या बरोबर तूं औषध दिवं, ते कशें हे तेजे हे कितें सगळें तेणें म्हाका सगळें शिकयलें. तूं कर, डिफार्मा करता कर. डिफार्मा केलें जालें. डिफार्मा फार्मसी घालूंक मेळ्ळी म्हाका, तेजे काय हे जालें ना, लॉस जालें ना किंवा काय ना, ती चालू आसा एक केत्या. वैद्यकीय आतां सगळे तरेचे आमगेले मेडिसीन दितात. तुगेले कामणीचेर दितात, किडनी स्टोनार दितात, पायल्सार दितात, स्त्री रोगार दितात, सगळे रोगाचेर चर्म रोगार दितात. सगळे आतां आमी जरा डेव्हलप केला. तेजे नंतर मागेल एक अशें स्वप्न म्हळ्यार मागेल एक चल्या डॉक्टर जाला आता. BAMS मुद्दम केलाय आयुर्वेद परंपरा मुखार वयतली. आनी जे कितें बाकीचे कले बद्दल ते शिक्षण आसा ते येतातच. ते मागेल एक्सपिरियन्सा प्रमाणे म्हाका कशें येयलें, हांव शिकते शिकते म्हाका कलेज कशी येयलें, तेका तो हळूहळू तेका येतलें म्हणून बी म्हाका खबर आसा. करता चवथी टायमार गणपती बी जरा हांगा येता, मागेल चूक येतल्या कितें सांगता ते मागीर तेजे वयल्यान ते म्हाका कळटा. तेगे नांव डॉक्टर सिद्धांत. तेजे वयल्यान म्हाका बहुत अशें एक्सपिरियन्स मेळ्ळा, खूब एक्सपिरियन्स मेळ्ळा. आनी तेजे नंतर मागेल मिसेस ती बी म्हाका हेल्प, श्रद्धा मडकयकर, ती बी मागेल हेतूंत कार्यात सपोर्ट करता. वेव्हारात ती पळयता की त्या वेव्हाराच्या दृश्टीन मागेल लक्ष ना, पयशा दृश्टीन मागेल लक्ष ना, फक्त काम करचे. बाकी सगळी ती फायनान्शियल सपोर्ट, फायनान्शियल ती सगळी पळयता. पेमेंट कसो करचो हेंका तेंका, बाकी कडेन कशी मनी ते सगळी पळयता. तशें ते म्हाका जरा सोपें जाला. ते आता तुम्ही नाटकान बी काम करता म्हण मग घरा कडेन कान युट्यूब पळोवचे देखून ताका बी तुमकां वेळ ते कशें आसा, जे आतां आमी काम करता वैद्यकीय पद्दतीन काम, ते कामूच म्हणून जालें. वैद्यकीय पद्दत म्हणून जालें किंवा मुर्तीचे कामाक म्हणून सगळे ते काम, फार्मसी दृश्टीन काम जालें, ते सगळे कामाचे वेव्हार म्हणून जालो. तो वेव्हाराच ते सगळे परिवारा खातीर जाले. आतां म्हाजे खातीर थोडो आनंद जाय जाता. तशें म्हणून हांव टायमपासाक एक नाटकांत हांव रोल करता, मुद्दम करता, कित्याक म्हाका आवडटा, तेजी हॉबी ती. म्हाका नाटकाक काम करता, थोडे कितें संगीत उरला तेजे भितर तबला बी थोडे वाजयता, तेका बी हांव वता. कित्याक वता की म्हाजे खातीर आनंद जाय. थोडो वेळ काडटा, सांजे मेळटा 7 ते 8, 9 पर्यंत. नाटक उरलो तालमी वयचे पडटा, रिहर्सला वयचे पडटा, तो म्हाका टायमपास जाता. सगळी कामात इतले टेन्शन उरता की ते विसर की मन शांत जाता, बरें दिसता. अशें आमगेले तशें म्हण ते नाटकांत मागेल खूब इंट्रस्ट. सगळे तरेचे म्हाका रोल आवडटात. साधारण कितले नाटक केले आणि खंयचे खंयचे भाशेन केले? आमी जास्तीत जास्त कितले पयले नाटक कितें केलें म्हणून सांगता हांव. पयले आमगेले एक साईबाबा म्हणून एक नाटक खूब चल्लें. 55 सुमार प्रयोग अजूनही चलते आसात. लीड रोल साईबाबा हांव करता तेजे नाटकांत. आणि बाकीचे तशे
भरपूर नाटक झाले दर वर्षाक आम्ही दोन चार नाटक करतात. एक म्हणजे 4 नाटक म्हणल्यार एक वर्षभर तालिमूच म्हणून जाली, रिहर्सलच म्हणून जाली, सदा टाइमपास ते तुम्ही आणि त्याच्या नंतर हिरण्यकश्यपूचे म्हळ्यार मेन रोल म्हाका ते आवडता. म्हळ्यार तशे नरसिंह अवतार तेतून भितर बी नरसिंहात बी रोल केला, हिरण्यकश्यपूच बी रोल केला. त्याच्या नंतर इतिहासिकात बी थोडे काम केला आणि एक दोन हे म्हणत कोंकणी नाटकात बी हांव काम केला. कोंकणी ते बी एक चालूच उरता आमगेले. तशे त्या हेजेन मागीर कोंकणी म्हण एक उदयकांत अणवेकर तेगेले एक नाटक लाखात एक नवर कसं म्हणतात विनोदी नाटक. त्या नाटकात हांव एक म्हाका बरें दिसलें ते. मागीर आमगेर ते एक टीम आसा आमगेले गडा सदाशिव गडे फ्रेंड सर्कल आसा. पयर तेगेले इंटरव्यू जाल्ले होते. चंद्रकांत गडकर हे बी मागेले फ्रेंड. चंद्रकांत गडकर त्याच्या नंतर हे सगळे प्रभास गडकर म्हणटा, प्रेमानंद गडकर म्हण एक बरे हे आसा दिनेश गडकर हेंगे सगळ्यात थोडे ते तेंचे हांव कितें घेता. तेंचे रावल तरी तेंचे कडल्यान कितें तरी मेळटा. दिगंबर कांबळी म्हण आसा तेगेले आमी मेन म्हणल्यार आमगे नाटकाची हरिदास गणपती कांबळी म्हण आसले दिगंबर कांबळी तेमी आतां नात. तेंचे कडच्यान खूब आमी शिकले. मराठी यक्षगाना खेळ म्हणटात तेका, तेंचे कडच्यान आमी बरेचशे कितें घेतले. श्रीपाद वासुदेव कर्मे म्हण आमगेले मेन गुरू तबलाचे गुरू तेंचे कडल्यान थोडे संगीत शिकून संगीताची थोडे आवड करून आसा. तेमी नात तरी आसतना तेंगेले हांव खूब हे करता आदर करता. मेरी आता ती नाटक तुमगेले चालू उरता. नाटक चालू तांणी कोंकणीचे नाटक बी तुम्ही करता. आता ह्या वाटेन तुमगेले मूर्ती काम चलत असताना आईच्या काळान तू पहिले पणजान चल लायले पण आताच काळात ते मूर्ती करताना कसं समस्या अशी येता. समस्या तशी काय ना आमगे टाइम टेबल असं एक उरता. सकाळी अमूक इतले एक साधारण एक 9 ते 9:30 पर्यंत हांव मागेल काम करता. मागेल कितें करचें आसता ते मूर्तेक आमगेर कारागीर आसात 10 कारागीर आसात. त्याच्या नंतर 9:30 पेशंट येऊ जातात आमगेले पेशंट. म्हाका इतले ते समस्या तशें काय ना फक्त कपडे चेंज करचे पडटा. क्लिनिका वयता दुसरे कपडे घालूचे पडटा, कामा बसतना दुसरे कपडे घालता इतलेच. ते परत वता परत येयले की मात कामा बसले की आनी एकटो कोण येता पेशंट. मागीर चलो डॉक्टर आसा खरो पण तो आतां कारवार प्रॅक्टिसा वयता. संडे खूब रश उरता. तेन्ना आतां बरो जाला तो संडेक तेका सुटी आसता तो पळयता. सुमार वेळ इतलेच आनी काय ना. बाकी सगळे आमगेले व्यवस्थित चलता. कामाची सगळे कारागीर बी आमगेले विश्वासीक आसा कित्याक भांगर उरता चांदी उरता ते सगळे दवरून तेंचेर हाती दिवन काम करता. काजूय काय हे येयल ना समस्या येयल ना. तुम्ही खंय एक केलेले मूर्तीचे किंवा रथाचे असे एक मस्त अविस्मरणीय कसं याद असले तुम्ही. हय अविस्मरणीय म्हळ्यार तोच एक रथ आमी केले सद्या आमगे गांवांत कोसाळी म्हण एक गांव आसा मुडगेरी थंय एक आमी रथ केल्लो. ते 2 वर्सां ते आमी बरोबर साधारण एक लाकडाचे 22 फुटाचो. त्याच्या नंतर भरपूर असे केलात पालखी केला रथ केला हे केला. ह्याची विशेष सांगचे म्हणल्यार की बेगी क्रीडा पहिले जाले म्हणून लोक पळोवचे येतात. आमगे लोक खूब जाण येतात ते कितें तरी कला पळोवचे येतात. आनी आमगेले कारवारचे सगळे जाण जवळ जवळ लोक आसा पळय मागेले बँड्स ते आसात ते खूब आवड हस्तकला म्हणटात तेजे बद्दल पळोवच्याक येतात. ते आयले नंतर थोडे लोकांनी बी म्हणले म्हाका कितें काम म्हणल्यार हे तुमी 1.5 म्हयन्यात कंप्लीट केले म्हळ्यार मशिना खातीर ते म्हाका जरा लागले. तांकां सांगले ना तशें उरना. अशी एक एक गोश्ट म्हागे लक्ष आसा ही एक गोश्ट जावं पण एक एक टायमार कितें जाता खंय देवळाक गेलो कोटेशन बी अशें कितें दित आसतना आमी केल्लेच कामाचे तो फोटो घेवन येता दुसरे फावटी तेन्ना एक बी जरा लागले जाता. म्हाजे कडेन बी तेच फोटो उरतात तेचे कडेन बी तेच फोटो उरतात. तेन्ना एक सांगचे एक एक कितें म्हणटा एक्सपिरियन्स म्हळ्यार कितें म्हणटा तेका एक हे म्हणटा एंटरटेनमेंट हरकत ना तुमी एक मजा बी घेता हांव तेजे बद्दल ती एक यादगार अशी गोश्ट उरता. तर आता मुखारी आणि अशी आता तुमका ते तुमगे पारंपरिक वैद्यान तुमगेले पूत मेळत म्हणा तुमका तो आयुर्वेदिक डॉक्टर जावन आयला त्यामुळे ते झाले शिवाय हे हांतू किंवा त्या कामान किंवा नाटकात तशें तुमकां मुखार आनी कसले कर का
अशें कसं सोप्प नासता. हय आसा की आमगेले आता आयुर्वेदीक डॉक्टर हो चलयता म्हणटालो तेका बी नाटकाची जरा जरा आवड आसा आनी कलेज बद्दल तेका थोडे कळ्ळ्या पुरो जाता. बाकी कारागीर आसतात त्यांनी रावचे आनी पुढचे आनी मशिनरी वापरून जाले तरी हातीन करून घेवन आनी मशीन आहा तेजे बद्दल फिनिशींग दिवचे बेगी जावचे खातीर त्या बी मागेले एक स्वप्न आसा. आनी मागे चल्याल आनी स्वप्न आसा म्हळ्यार तो MS करता म्हणटा ते बी जावचेशे मागेले हे विचार आनी हे कार्य कायम चालू उरचे. हय आतां आमगे कारागीर आसा तांकां बी सांगला हे थांबोवची ना किंवा तुमी हातीन ते करते राव हातीन करा. तुमी पुढची लोकांक येयले बी हातीन करा. मशिनरी वापरा हातीन करा ते फुडें तुमगे ती कल वाडत वयता आनी कल ती थांबोवची ना म्हळ्यार स्वताची मशिनरी ते मशीन काम करतले तुमच्या हातीन कन्न तेजे आनी हे प्रचार करा आनी वाडया अशें मागीर विचार. तुम्ही आता ते प्रचार म्हणना पुढे उडगासलो कारवारान म्हाका दिसता जास्तीत जास्त कोंकणी लोक कोंकणी भाषा चलता तर ते तुम्ही आणि कोंकणीचा आणि प्रचार प्रसार कमा आणि कसं प्रयत्न करता उरता की आमी नाटकातर्फे किंवा संगीत आमगेले एक ग्रुप आसा संगीत चंद्रकांत गडकरम तेतूंत आमी हे प्रचार तेजी स्पीच दितात की मुखार संगीता बद्दल एक उरीत जाले आनी ते थांबोवन उदो आनी ते चालू दवरा अशी ह्या तरेन माध्यमाच्यान आमी प्रचार करतात. किंवा एक हे आतां आमी सांगली हस्तकला तुमी दाखोवची त्याचे बद्दल तुम्ही लोकां येयल्या बी आमी कितें करतात हस्तकला हातीन करची कला. आतां तुमी थोडक्या सांगचे वल्ली सूप ह्या शब्द आयकतात वल्ली सूप आतां ते बंद जाले आतां प्लॅस्टीक आयटम येता. आतां आमी प्रचार म्हळ्यार त्याचे बद्दल आमी सांगते आसात की तुम्ही ते विकत घ्या वल्ली सूप ते असं बेताची ती विकत घ्या कोण तरी करत आशिल्ले विकत घेतल्या मात्र ते मुखार पुरते हे जाता ते हांव लोकांक सांगते आसा की तुम्ही ते विकत घ्या तेंचे खंयच्यान ते खराब जातले म्हण तुम्ही ते दुसरी ते प्लॅस्टीक किंवा ॲल्युमिनियम वापरनाका ते विकत घेतल्या नंतर तुम्ही दर वर्सा घेया हे वर्सा वायट जाले दुसरे वर्सा घेवचे म्हळ्यार ते जातातच वायट कितें लोक कितें करतात ते वायट जाता म्हणटा रंग काडतात किंवा तेजे भितर ते लांबी काडून फिनिश करतात ते घट जावं एक्चुअली कितें उरता सूप जे केन्ना अशें कांता पळय बारीक बारीक सान तेका होल उरतात ते वारो तेका अशें मारता उलट संडास आनी ते कुंडू भायर पडता एक्चुअली टॅक्नीक ते लोक भायर गांवचे लोक येयले कितें करतात सिटी वायट जावचे ते प्राय ते हे कारण ते बुराके पूर येतात पूर येयल्या नंतर ते वर्क कमी जाता ते हे जावचे कमी जाता ते तशेंच दवरा तुमी वायट जाता न्ही जाऊ तुमी दुसऱ्या वर्साक गांवां येयले तेन्ना परत घेया हांव म्हणटा ते नवीन घेवचे नवीन घेतले की तेंगेले बी जीवन सारकें जाता आदिवासी लोकांक ते काम उरता ते आमगेले सारके आर्टिस्टाक थोडे काम उरता एक सांगचे उदाहरण सांगले ते तशे आनीक खूब तरेचे ह्या अशें करून आमी ते प्रचार करून ते फुडें ते चलोवचे फुडें हे जावचे अशे मागेले दृश्टीकोन. बरोबर तर एक आज तुम्ही हांगा एक आनंद म्हळ्यार एक तुम्ही मूर्तिकार बी कोंकणी नाटक बी करता सची आणि एक पारंपारिक वैद्य म्हळ्यार उट्टुरतीन एक समाजाक बरे तुमगे निमतान मदत जाता. तर आता तुमगेले क्षेत्रांतले थोडे तुमगेले फोटोज आमगेले आसाची ते हांगा स्क्रीनार दाखयतले ते खंयच्या संदर्भार म्हणून तुमी सांग. हो मागेले एक हिरण्यकशिपू सुरू त्या भितर मराठी नाटक तेतू भितर हांव ते काम केल्ले आसले तो जी तेजी ड्रेसअप आनी तुमकां मराठी बी कशी येता. मराठी मागेले पयलींच हांव थोडे इंग्लीश मिडियम सेक्रेट हार्टास शिकले तेजे नंतर हांवें 2 वर्स मराठी हे केले नंतर आमगेली फॅमिली सगळी मराठी मागेली भयणी एकाक मातृभाषा कोंकणी गोवा आमकां लागीं आमी गोवा बाउंड्रीचेर आसतात तेजे लागून मराठी म्हाका जास्त येता अशें म्हणटात की गोवा बाउंड्रीचेर कोणी जे उरता न्ही तेगे भाशे खंयची समजूंक ना कित्याक म्हळ्यार मिक्स जाता खंयची भाशा मिक्स मराठी थोडी कोंकणी थोडी अशी मिक्स जावन ते हे जाता पूण मागीर मामा बी सगळे बॉम्बे असतात मावशी बॉम्बे असतात तेंची कडेन उलयता थोडे वाचन आसा मात्रशे पुस्तकाचे जे तेगे मराठी जरा येता. कोंकणी नाटक बी करता की हय कोंकणी नाटक तेजे एक नाटकात हेजो रोल केलो नरसिंहाचो रोल केलो त्याची गेटअप
गेटअप भारी बस. मग ते गजानन कलगुटकर म्हणतात ते माझे बरोबर असतात मागील नाटकात हा. त्यांनी गेटअप करता म्हाका. हे मागीर हे भांगराचे हे जवळजवळ अर्धी किलो असा त्याचे काम ते एक तसे खूप केला ते एक पण असे दाखयला आहे तुमका. खंय खंय हे असनुटी कामाक्षी देवस्थान म्हणून आसा देवीचे मुखवट तो हे काम करताना हे नागेशी देवळात गोवाक काम करताना चांदी मारू लागलो दरवाजाक त्याची ते फोटोग्राफी त्याची तुम्ही हांगसान तयार करून हांच्यान तयार करून व्हरू बिता व्हरू जावन जाल्यार थंय वचून आमी करची पडटा. हे एक देवळात तेंगे ते दृश्टी लायता देवाक हा त्याची पेंट करता आसतना त्याची त्या नानवाळेचेर करची पडटा एक एक पटी देवा रंगयत आसतना त्याची फोटोग्राफी ती प्रत्येक खंय खंय देवळाक हांव वता आपयता तेमी दृश्टी करच्या हे करच्या हे गेले नंतर त्याची हेजी फोटोग्राफी हे मराठी नाटक संशय कल्लोळ म्हणून त्या नाटकाचे एक शॉर्ट त्याची फोटोग्राफी. हे साईबाबा नाटक हे आमगे जवळजवळ 55 प्रयोग झाले हांगा बेळगाव गोवा सदाशिवगड पुऱ्या कारवार भागात वाटतं म्हणजे 55 अजूनही चलते असतात ते त्यांना ऑर्डर येईल त्यांना आम्ही ते करता पूर्ण त्याची शॉर्ट. हे मुंबई भितर कोंकणी संमेलन झाले त्याचे धृत कला म्हणून ते कोंकणी धृत अशी कितीतरी त्याची हेडिंग असा त्याची हेजी ते कास्ट कला म्हणजे हस्तकला ती हे जायनवतो त्याचे बद्दल म्हाका स्पीच सांगले करू खंयच्यान आमी गोवाची बाउंड्री धरलेले ते मँगलोर पर्यंत ह्या भागात आम्ही ते सांबाळच्यातले मँगलोरच्यान केरळा पर्यंत दुसरो आसलो गोवयचो भाग दुसरो आसलो हस्तकला खंयची आसा त्याचे बद्दल तुम्ही आता एक सांगली उदाहरण ह्याची पण तशेंच त्या पद्दतीचे लाकडाची ऑटो कुडो ह्याची बद्दल उलोवचे ते कितें आमी आता बंद केलात ते चालू दवरूं जाय ह्याचे बद्दल त्याच्या टायमार म्हाका ते प्रसिद्धी मेळटा फोटोग्राफी मुंबई जाल्ले शिवाजी पार्कात हे एक फंक्शन आता म्युझिकल फंक्शन असं एक आमगेली टीम असा त्याची प्रेसिडेंट असा तेव्हा त्याचाच फोटो तो ती आमगे MLA गेले वर्स एक्स MLA त्यांचे बरोबर बसून फोटो. तुमगेल हे तू प्रवास पळोवन एक नमुने खुशी जाली आणि एक मूर्तिकार चंद करून तागेले विचार आणि तागे बोटान एक मूर्ती घडयता तशीच तुमगेन मुखार कसो जपन आशिल्ले ते बरे घडो ही सदिच्छा दिवन तुमकां अनेक अनेक धन्यवाद आणि आमगेल विक्षरांक सुद्दां कार्यक्रम चंद रितीन पळयले तांकां अनेक धन्यवाद.